कर्मचारी निवड आयोगावरवीं रितीपदां भरप हें येवकाराचें पाऊल आसलें तरी प्रमोशन मेळपाक जाय आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक अन्यायांक तोंड दिवचें पडटा अशें गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचें म्हणणें आसा। सेकंड थिंग व्हडलो एक प्रॉब्लम म्हणटा तो डिपार्टमेंटान आतां प्रमोशनां ही स्टक जावन उरलेली आसा। सरकार मुख्यमंत्र्यान आमच्या सरकारान इन्क्वायरी करपाक जाय की प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज हे जे पोस्ट आसा ते बाबा लॅप्स कोणी केल्ले आसा, कित्याक लागून जाले, ते ऑफिसर आसा, HOD आसा, तेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय। सांगपाचो हो आतां मुद्दो आयला, सगळ्यांचो होच प्रश्न आसा। आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा न्हू, तेज्या अंडर भरता आमी खरेंच असोसिएशना तर्फे बी मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता। पण हे करतानाच प्रमोशन जे आसा, प्रमोशन जी फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, जो LDC आसा, फॉर एग्जाम्पल LDC एक सिनियर स्टाफ आसा, तेणी गेले 20 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां सर्वीस केल्या। ती करून जेन्ना तो आतां UDC जातलो, स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत डायरेक्ट तर ते पोस्ट भरले गेले, आमकां पयलो चान्स दिनासतना, जाल्यार कशें जातलें? 2020 ते टील डेट 2026 जावपाक पावली। HBA हो हावजींग जो पळय लोन आमकां मेळटालो ते बंद आसा। आतां बजेट येयल्ली आसा। हांव मागतां की ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीन, स्टाफाच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या बजेटीक आमकां गव्हर्मेंट सर्वंटाक बरो बेनिफीट दिवन, ह्या स्किमी अंडर आमकां बरो लाभ दिवन आमकां तेंच्यांनी हें करचें। खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी, तेन्ना तूं कितें करतलो? सगळें लोन काडचो पडटा, नाजाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा। हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो, मागीर ती बिलां घेतले, मागीर ते रिएम्बर्समेंट करप, हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां। हेचेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमी सबमीट दितल्यात, तांकां करून दितल्यात। तो एक विशय जालो। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।